पण आजचे व्हिडिओन सवायचे सवाय आणि बऱ्यातले बऱ्या बिर्याणी खंय मेळटा ते तुमकां दाखयतलो हांव तुमकां घेवन वचपा लागला खंय पंप लेन म्हणटात थिंगा हेज हांगासर तुमकां सवायचे सवाय बिर्याणी मेळटले आणि रांदपी गोंयचे शेफ त्याच भशेन वादळ चल्लेले आहा खूब पावस पडपाक लागला हांगासर आणि ह्या पावसान हांव हिंगा बिर्याणी रिव्यू करपाक येयला पळय आजच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतलो 3 पॉउंडान 299 बिर्याणी खंय मेळटले हेज टावन पंप लेन. नमस्कार तुम्हाला सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. आयज तुमकां हांव दाखयतलो अंडर 3 पाउंड 299 बिर्याणी पंप लेनान मेळटा. गेले फावटी हांवें टेस्ट केलेले म्हाका खूब बरें लागले तर आयज तुमकां दाखयता हांव 3 पॉउंडान बिर्याणी तुमकां खंय मेळटा. आतां सावथान खंय मेळटा ते ऑलरेडी हांवें दाखयल्लें आसा. हॉन्सलोन खंय मेळटा ते दाखयल्लें आसा. आतां हेरोन खंय मेळटा ते तुमकां हांवें दाखयलेलें आहा. आतां आयच्या व्हिडिओन आमी पळयतले बिर्याणी 3 पाउंडान अंडर 3 पाउंड 299 पंप लेनान खंयसर. चल या वचून पळोवया. आयज आयतार वेदर मातसो डिस्को आहा. आडमुठी वेदर पळया कंडिशन कशें आहा ते. मदींच पावस आणि हे 3-4 दीस जाले वादळ एकदम तडतडीत चालू आहा एकदम त्या भाशेन. तर कंट्री सायडान तर चड पाड पडलेले आहा. आता हे हॉन्सलो राईट सायडीन तुमकां स्टेशन मेळटले. स्टेशन हांगासर राईट सायडीन आसा. खंयचे बशी येतले हांगासर कोणाक येवपाचो आयडिया. खुबशे गोंयकार लोक हांगासर रावता आणि आतां एक रावंड मारपाक गेल्यार खुबशे लोक आमकां वळखीचे तरी मेळटले. कमीत कमी 10-15 तरी वळखीचे लोक मेळटले. मागीर स्पीड करप हे पयलीं करप ना. अल्ट्रा लो एमिशन झोन म्हणटा पळय सगळे कडेन आतां लागू आहा. म्हणजे 16 प्लेटा सकयल आहा जे कोणाच्या गाडीनी ताका अल्ट्रा लो एमिशन लागता. म्हणजे एक्स्ट्रा 13 पाउंड काय 14 पाउंड जे आहा पळय ते लागता दिसाचे डिझल गाडयेक. पेट्रोलाक अजून सुरू जावं ना. पेट्रोलाक बी सुरू जातले फुडें. आता जे कोण गाडी घेवपाची प्लान करता न्ही तेंच्यांनी इलेक्ट्रिकूच घेवप. कित्याक 10 वर्सां उपरांत ओन्ली इलेक्ट्रीक व्हेकल जावपाचे मातशें गुगल रिसर्च करा गाडयो बीन घेवचे पयलीं. आतां लोक रेंज रोवर आनी आवडी गाडयो सवाय दिश्टी पडटली तुमकां. आउटडेटेड ते सगळे सवाय मेळटा म्हणून घेयनाकात पण घेवचे पयलीं मातशें रिसर्च करा गुगलान वचून. 10 वर्सां उपरांत ओन्ली इलेक्ट्रीक व्हेकल जावपाचे आसा हे तुमकां हांव पयलींच कळयता. बेश्टे फसनाकात. आणि 16चे सकयले गाडी न्ही 16चे वयर असल्यारूच घेवप. 2016 प्लेटाचे सकयल अजिबात गाडी घेयनाकात. आणि जर तुमी नये गाडीचेर इन्वेस्ट करता न्ही जाल्यार इलेक्ट्रिकूच घेयात. आतां फुडें फ्युचर इज इलेक्ट्रीक ओन्ली. कितें हे गव्हर्मेंट सगळ्यांक तासूंक बसला हांगासर. ताका लागून गाडयो घेवचे पयलीं मातशें रिसर्च करात. आणि डिझल जर कोण विकता न्ही तुमकां फुकट पासून घेयनाका. 2016 सकयल कोणाची गाडी मेळटा न्ही सवाय अजिबात घेयनाकात. पळया ब्रिजीर पावले आता आमी. हेज बायपास म्हणटा ह्या रोडाक. हे पळयात हिंगा लेफ्ट येयला. हे लेफ्ट घेतले आमी पंप लेन वचपाक. हे कोण पळोवपाक गोंयकारच दिसता. पावस एकदम भरपूर. पावसान जाल्यार कामां सगळे ठप जाता एकदम. वेलकम टू हेज जनरल. हे हेज आता हे काय हेज म्हणटा हे एरियाक. पळय हेजो गाडी कोण फोडून गेला पळय.
ते रस्त्या सायडीन उभे करता जागो ना म्हणून आणि कोण ना कोण मारून वयता. इंडस्ट्रियल एरिया आता ही हांगा बी भरपूर तुमकां गोंयकार मेळटले. मातशें एक्स्ट्रा केअरफूल रावचें पडटा कितें देसी टावन न्ही, लोक हाडमुटी खंयच्या खंय येता पळयात, ताका लागून मातशें एक्स्ट्रा केअरफूल रावपा जाय हांगासर. हे पळय ऑलमोस्ट पावले आमी. ते पळय थिंगा बरयल्ले आहा बिर्याणी हब म्हणटा पळय, थंय वयतले आमी. हे पंप लेन हेईस टावन. साऊथ हॉल चड पयस ना हांगासून, तर एक झलक हांगाचे सिटी पळोवन घेयात. आणि सॅम्स फिश बी हांगासर आहा, ते तुमकां दुसरे व्हिडिओ पळोवंक मेळटले. आतां आमी सद्या बिर्याणी टेस्ट करया. थंय मेळटा थिंगा पार्किंग करया पळय. हे हिंगा बिर्याणी हब बरयला पळय, थंय वतले आमी. आणि हे रेस्टॉरंट हांगासर तुमकां तंदुरी चिकन जालें, नुस्तें जालें. नुस्तें चड तळलेल्या तेलान तें म्हाका आवडूंक ना, आणि चिकनूय म्हाका तितलें खास अशें दिसोंक ना, कित्याक कलर घातला म्हणून. बाकी सगळें हांगासर बरें आहा. बिर्याणीचे पोर्शन बी एकदम डबो भरून दिता तेंच्यांनी, आणि सवायचे सवाय बिर्याणी हांगा तुमकां मेळटले. आणि भरपूर गोंयकार येतात हांगासर. आणि पळय गोंयचे शेफ कितू वयता आसा दिरा तुमगे दिसा? वयताय 12-14 15. एक पतीला असतं 70 बिर्याणी. ओके बरें दाखय मग चालेल. ते सगळे बिझी असले तरी पण म्हाका म्हणजे गोंयकारान बरें दिले इंटरव्यू. पण ते बिझी आहा म्हणून चड उलोवपाक वचोन ना. बिर्याणीचे पोर्शन पळयात हांगा भरपूर बिर्याणी जाता. आता हे पतीला म्हणटा पळय, हेका पतीला म्हणटा. हांगासर एक पतीलान 50 ते 60 पोर्शन बिर्याणी भायर सरता. तसले तेंच्यांनी 12 ते 15 करता. आणि बिर्याणीचे पोर्शन पळयात. बिर्याणी खरेंच बरें आहा. आणि जर तुमी हांगासर ट्राय केला जाल्यार एकदम पळयात. आणि हांगासर तुमकां तंदुरी विंग्स मेळटले. हेय हांवें ट्राय केले. फक्त म्हाका ते कलर घालतात ते एक मायनस पॉयंट. आता हांगासर पळय, हांगासर हितून कलर ना पळय. हे तितून कलर दिश्टी पडना. तंदुरी चिकन विंग्स बेटर देन फ्रायड चिकन. हांगासर 5 पावंडान तुमकां 5 पीस मेळटले 2 पावंडान. तर मुद्दम ट्राय करा. सवायचे सवाय बिर्याणी आसा. 4 बिर्याणी, तंदुरी चिकन आणि 2-3 आयटम घेतला. हे तुमकां घरा कडेन वचून दाखयता. हांगासर दाखोवप म्हणा हात बी म्हणजे एकदम तांबडे जाल्ले आसा थंडयेन. खूब थंड आसा. आणि त्याच भशेन वादळ बी चल्लेले आहा. खूब पावस पडपाक लागला हांगासर. आणि ह्या पावसान हांव हिंगा बिर्याणी रिव्यू करपाक येयला पळय. सवाय भितर तुमचें काम जाय न्ही, हांगासर येयात आनी बिर्याणी मुद्दम ट्राय करात. हे पेड प्रमोशन न्ही हां. हे लोकांची हेल्प जावपा लागून हांव दाखयता की त्यात मॅकडॉनल्ड्स आनी असले तरी जंक फूड खावपाक गेले त्यापेक्षा हे खाल्ले बरें. 3 पावंडान तुमकां एकदम डबो भरून जेवण मेळटा. एकदम वेवस्थीत तुमच्यान खांक मजा करपाक येता. आनी आमचो गोंयकार भाव थिंगा आसलो. नांव विचारला बिझी आसलो म्हणून ड्रिंक्स ऑफर केला म्हाका. थँक्यू व्हेरी मच. विवा कोंकणी टीव्ही, विवा गोवा. व्हिडिओ आमी आयचो हांगासर काबर करया. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना देव बरें करूं.